हणजूण वाठारात वाढपी आवाजाच्या प्रदूषणाआड थळाव्यांनी आंदोलन केले। हणजूणच्या पुलीस स्टेशनाभायर मेणवाती पेटोवन आंदोलन केले। वाढपी आवाजाच्या प्रदूषणा खातीर लोकांच्या जिणेचेर परिणाम जाता असो आरोप थळाव्यांनी केला। आवाजाच्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर संबंधितांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। सगळ्यांक जेंका आवाजाचो त्रास जाता लिमीट क्रॉस करून म्युजीक वाजयलें जाता तेका लागून हांगा आमी हांव एक सांगूंक सोदतां कंप्लेन घेना कंप्लेन घेतली जाल्यार तेचेर काम करना ती कंप्लेन फुडें वचना हांव नोकरी हें अशें कित्याक लागून जाता तें आयज आमी गांवचो लोक सगळो जेन्ना जेन्ना हांगा फुडें येता जेन्ना आमी हांगा येवन बायट दिता जेन्ना कंप्लेन दिता तेजेर एक्शन जायना आनी आमकां लागून पंच आसो सरपंच आसो MLA आसो कोण एक्शन घेयना। इतल्या तेंपाक हांव लोकांक लागून येताली आयज हांव म्हाकाच लागून हांगा येयल्या। म्हाजें घर बंदीरवाड्याचेर हेच्या पयलीं जेन्ना 10, 11, 12 जाली शॉपां बंद जाताली लोक न्हिदतालो। आयज 10 जाली की शॉपां ओपन जाता म्हणून कंप्लेन करपाक हांव येवंक ना। 10 जाली 11 जाली म्युजीक वाजताय म्हणून हांव येवंक ना। म्युजिकेक एक लिमीट जाय आमकां पार्ट्यो जाय। म्हाजे टँकर आसा म्हाजे बायक आसा रेंटाक म्हाजे रूम रेंटाक आसा म्हाजो आख्खो बिजनस टुरिजमाचेर आसा। म्हाका टुरिजम हांगा डेव्हलप जाल्लो जावप आनी तो लिमिटान जाल्लो जावप कायद्यान जाल्लो जावप हेच सांगपाक हांव हांगा येता। लोक अशे वारे घालता की दुश्मन जे आहा ते पार्ट्यो नाका म्हणून लोक येयला। हांगा स्कुलाचे जे टिचरी येयल्यात ते जाणटे आसा 70 ते 60 वर्साचे 50, 40 वर्साची जे आसा टिचरी तांकां झेम ना ती आयज रडटा ती म्हणटा दुसरे दीस उठोवन भुरग्यांक तुमच्याच शिकोवपाक जाय। आमी कशी शिकयतली आमकां झेम पडना। म्युजिकाची कंप्लेन हांगा करूंक येयल्या जाल्यार पुलीस फोन घेयना आनी पुलीस येयले तेन्ना म्युजीक घालता पुलीस परते हांगा येयल्या उपरांत म्युजीक चालू जाता आमची दखल घेणारो कोणूच ना। 10 जाल्या उपरांत म्युजीक तेजो वॉल्यूम आनीक वाडयतात ते इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इट डावन दे जस्ट ब्लास्ट द म्युजीक। खंयच्या वाठारान? रायट फ्रॉम द फ्ली मार्केट एरिया टील बागोतर। ओके आता हांगा खंयच्या म्युजीक स्टार्ट जाता 7 8 बट आफ्टर 10 o'clock they just increase the volume. They're like challenging them. कोणाची म्युजीक? कॉक्सपियर हा एक मागीर और हा मकानी हा जायती हा वयल्यान पुलीस सांगता तेंचे कडेन परमिशन म्हणटा हे करता म्हणटा बंद करता म्हणटा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर इलिगल आमकां तेंचे परमिशन दाखयता कलेक्टर परमिशन दाखयता म्हाका लागीं like Coxpier तेंचे लायसन्स ना दे might be having a bar license पण तेंचे आनी कांय ना। ओके सो आता तुम्ही येयले पुलीस स्टेशनार तुमकां आता पियान कितें सांगलो तुमी मेवपाक पियान गेले? एश्युरन्स दिला दॅट ही विल सेंड हिज मॅन पेट्रोलिंग धाडटा करतले आनी आमकां इश्युअर केला ते म्युजीक हे करतले वॉल्यूम डावन करतले आमी।